सरकार हो लोकां खातीर आसपाक जाय, मात सरकारांत आशिल्ले पक्ष आपल्या खाती मेळटली काय ना हाचे आशेन आसात। सरकार सत्तेर येवन 8 ते 9 म्हयने जाले, मात कांयच उदरगत दिश्टी पडना। आमकां ही खाती जाय, ती खाती जाय हाचेर वादविवाद चल्ला, मात जनतेचे कोणाकूच पडिल्ले ना। कोणाकय गरज असल्यार आपलेंय खातें व्हरचें। आपूण जनतेची सेवा करपाक फुडें सरला, आपल्या खातीच जाय अशें ना म्हूण कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयलो। डायरेक्शन चेंज करूंक पारना, सगळे आपले आपले चिंता। प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी एक दीस एक न्यूज हाडटा फ्रंट पेजीर, हे खाती आमकां जाय, ती खाती आमकां जाय, ही खाती आमकां जाय। आनी गोंयच्या लोकांक कितें दिवंक सोदतात तुमी? हे चिंतपाची आयज गरज आसा। गोंयचे लोक थिंगाच उरले। आयज 8 म्हयने जाले सरकार येवन, 8-9 म्हयने जाले। गोंयच्या लोकांक थिंगाच सोडल्यात तुम्ही हे मागता, ते मागता, ते मागता। एवरी पॉलिटिक हांव नांव घेयना, सगळेच पॉलिटिकल पार्टी आपल्याक हे जाय, ते जाय, ते जाय। म्हणजे तुम्ही खात्या खातीरूच निवडून येयला काय अशें दिसता। माझे खातें कोणाक जाय ते व्हरचें, इट इज देर, यू कॅन टेक। वी वील स्टील वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा।